गोंय विधानसभेचे दुसऱ्या दिसाचे अधिवेशन म्हादयच्या उदका वयल्यान बरेच तापले। म्हादयचें उदक वळोवपाक गोंय सरकार कर्नाटका सरकाराक तेंको दिता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हादय वळोवपाक दोनूय सरकाराची मान्यताय अशें विधान केल्लें तें खरें काय फट अशें विचारीत विरोधकांनी सरकाराक बरेच धारेर धरले। ह्या वेळार कर्नाटका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अशीं विधानां कांय जाण करतात अशें अप्रत्यक्षरित्या अमित शहाचें नांव घेयनासतना जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हटलें। जाल्यार कर्नाटकात प्रचाराक गेल्लो म्हणून आपणें म्हादयचें उदक दिवपाचें उतर कर्नाटकाक दिवंक ना। गोंय सरकार म्हादयचें उदक वळोवपाक कसोच दिवचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सभाघराक दिलें। आमचो युनियन मिनिस्टर अमित शाहान स्टेटमेंट केला, गोंयचो गव्हर्मेंट कर्नाटका गव्हर्मेंट दोनूय एग्री जाला विथ द परमिशन ऑफ गोवा गव्हर्मेंट आमी हें उदक दिवपाक डायवर्ट करपाचें सेटल जालें म्हणून। हें सारकें काय ना ह्यो स्टेटमेंट? युनियन मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडला तो सारको काय ना ताणें फोट मारल्या काय ना? महाशय, इलेक्शनच्या निमित्तान खंय कोणी कितें उलोवं शकतात ते थंयचे प्रत्येक स्टेटमेंटाचे प्रत्येक स्टेटमेंटाचे कॉग्निजन्स घेवन आमी काम करनात। आमी जे काम करतात हॉनेस्टली गोंया खातीर गोंयकारा खातीर म्हादयचें उदक सांबाळपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय, डायवर्शन करपाक दिवपाक जायना ह्या हेतून आनी ह्या ध्येयान आमी हांगसर काम करतात। गोंयचे जनतेक कळपाक जाय, होम मिनिस्टराचे तुम्ही फक्त इलेक्शनाचे भाशण म्हणून धरतात काय? मुखेलमंत्र्याक ताणें सांगला कित्याक ताजे मागीर मुखेलमंत्री कर्नाटकान गेला, कन्नडिगान उलयला, कन्नडिगान भाशण दिला। ताणें कन्नडिगान कितें दिलें तें म्हाका समजना, म्हाका कन्नडिगा समजना स्पीकर सर। ताणें अशेंय दिलां आसत की स्पीकर सर एक मिनिट म्हाका क्वेश्चन म्हजो असो आहा, माननीय गृहमंत्र्यान म्हणलें की गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादयचें उदक आमी डायवर्ट करून म्हादय तुमकां दिली अशी सामकी। आतां म्हजो प्रश्न असो आहा, मुखेलमंत्री ताजे मागीर गेलो आनी कन्नडान भाशण दिलें, तातूंत ताणें म्हणलें ना म्हणून कोण सांगता की हें सारकें आनी आपुणूय बी तुमकां म्हादयचें उदक दिता म्हणून? कन्नडिगान म्हणलां आसतलें ताणें, म्हाका कांय कन्नड समजना। सो स्पीकर सर, हें आन्सर मुखेलमंत्र्यान दिवचें की होम मिनिस्टर उलयता तें खरें अफट आनी ताणें भाशण दिलें ताचें अर्थ कितें? कन्नड भाशेन कन्नड बी उलोवशी म्हाका समजना ती। सर, हें सगळें जाल्या उपरांत तो जे मुद्दा म्हणून विचारता खंयसरूच म्हणजे आमी कन्सेंट केन्नाच दिवंक ना, हाज्याय फुडें केन्नाच दिवचें ना। आमी कर्नाटका खातीर म्हादयचें उदक जें म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलान एलाव केलां, म्हणजे म्हादय तोय बी म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलाचो अवॉर्ड आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला। सबजेक्टेड टू दॅट आमी प्रवाह जो आहा तो फॉर्म केला, तेजें ऑफिस पणजेन जावचें हाज्या खातीर आमी डिमांड केला आनी आमचो कंटिन्युअसली स्पीकर सर हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो। हांवें कन्नडीन कितें उलयलें पळय न्हू, हांव कन्नडीनूय बी म्हादयचें उदीक तुमकां दिता म्हणून हांवें सांगोंक ना आनी हाज्याय फुडें केन्ना हांव सांगचो ना, हें तुका सांगता। बरें स्पीकर सर, प्रश्न ना पळय स्पीकर सर, तूं आतां